कोणूच लॉ अँड ऑर्डर हातीन घेऊ नाकात. आमची फायट बरी सरळीत चल्ल्या. तांकांय खबर आसा की आमी कितें मागतात आनी तांकांय खबर आसा की हे येयले जाल्यार फ्युचर कितें जातलें तें फुडें व्हडलो अणको आहा. आमी आयज तांकां कितें दाखोवन दिता. आयज हांव फुडें सरून कितें सांगता आमच्या वांगडा ही आख्खी टीम आमी करता हें कितें सरकाराक दाखोवंक दाखयता की फुडें हो व्हडलो अणको आसा आनी ह्या अणक्यान तुमी आमकां घालता. सीएम सांगता की आमकां आमी तुका 1 रुपया वेलफेअर फंडाचो दिता तसोच हो कॅब एग्रिगेटरूय तुका 1 रुपया दितलो म्हणजे 2 रुपया दितलो आनी फाटसून आमचे 200 रुपया व्हरता. ते उलयना म्हाका तें जाय. जर तर आतां तुमी सगळे जाण सांगतात आमच्या थोड्या भावांनी म्हणपाक जाय हांव एक म्हाजें सजेशन कशें म्हणटा की आमचे एक 10 जाण पिशे बरे अशें मेळोन 10 जाण तेंचे 10 जाण सरकाराचे गोवा मायल्साचे 10 जाण बसपाचे अक्रॉस द टेबल वी विल डिसायड डिस्कस कितें तरी सोल्युशन येतलें हे 100%. आता आपण सगळे टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा बोरवरी गोवा respected sir, these are few points we would like to put upon you in favor of all taxi owners of Goa. A. Capping of new permits, all type of permits. B. No entry of new aggregators. C. Allow to interchange from tourist taxi to yellow taxi, yellow black. D. Strict action of private vehicles taking passengers. E. No travel agency license should be issued.